पर्या भाजपाची उमेदवार दिव्या राणे इतिहासीक जैत मेळयले। राणे घराण्याची यशस्वी परंपरा राखीव दिव्यान काँग्रेसीचो गड म्हूण वळख आसलेलो पर्याय मतदारसंघ भाजपाचे जोडयेंत घालून दिलो। फाटलीं कितलींशींच वर्सां प्रताप सिंग राणे ह्या मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व केलां। खाशेंच्या राजकीय संन्यासा उपरांत पर्या कोण बाजी मारतलो हाचे कडेन सगळ्यांची नदर आसा। दुसरे वाटेन आम आदमी पार्टीच्या विश्वजीत कृष्णराव राणे पर्याय मतदारसंघाचेर दावो दाखल केलो, पूण दिव्या राणे हें आव्हान सोंपेपणान घेत सुमार 13,500 मतांनी आपली जीत निश्चित केली। गोंयच्या राजकीय इतिहासांत एकाद्रे बायल उमेदवारान मेळयल्ली ही सगळ्यांत व्हडली जीत आसूं येता। This is beyond expectations. Beyond expectations. माहीत होतं की लीड येणार म्हणून, पण दिस इज रिअली बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन्स. लोकांचा आशीर्वाद आणि प्रेम आणि विश्वास आहे म्हणून हे सगळं घडलं. आम्ही विकास केला, आमच्या पार्टीन कामं केल्या म्हणून आम्ही हांगा आज पावल्या आणि लोकांनी विश्वास दवरला. खूप नेगेटिव्ह कॅम्पेनिंग जाल्लें, तरी पासून लोकांनी विश्वास दवरला. तांणी पळयला दिल्ली सरकार आमची आसा, हांगा डबल इंजीन आमची सरकार, दिल्ली सरकार हांगा आसा म्हणटकच हांगाय आमचो विकास जातलो आमच्या लोकांचो.